कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैविक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचे तारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैविक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचे तारण मोगाच्या युवजनांनो नमस्कार. युवा स्पंदन ह्या कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. हे वर्स मंगळूर DSSN सर्व युवा जाणां पासत समर्पित केला. युवा जाणां पासत मागोवंक युवा जाणांची सवालां स्वीकार करूंक आनी ह्या पवित्र सभेंत युवा जनाचो पात्र कितें हें समजून घेवंक तशेंच युवा जाणां संगता मेळोवन पवित्र सभे खातीर काम करूंक एक नवे चिंतप आटोवंक आमी प्रयत्न करच आसा. आनी ह्या दिशेन म्हजें एक ल्हानशें प्रयत्न युवा जाणां थंय जायतीं सवालां आसात धर्मा विशयांत, आमच्या भोंवरता विशयांत, आमच्या समर्थे विशयांत. हर एक फावटी एक सवाल काण घेवन तुमच्या मुखार हांव येता आनी जें कितें म्हजे तावन साध्य जाता वा हेरां तावन कितें जापी जोडूंक साध्य जातात हें करूंक हांव प्रयत्न करता. मोगाच्या युवा जनांनो, आज तुमी वा तुमच्या तसलीं जायतीं युवा जाणां वेगवेगळ्या शारांनी आसात, वेगवेगळ्या शारांनी जी येतात. पयलींचे बरी एक भुरगो वाडोन ताच्या युवा प्रायर ताच्याच त्या परिसरांत ताच्याच गांवांत शिकोवन थंयच काम करणं तसली परिस्थिती आज ना. मगर हर एक युवा जण घरांतावन भायर येता, गांवांतावन भायर वता, ताच्या शारांतावन भायर वता आनी भायर वचोन थंयसर जी येता आसतना जायती बदलावण ताच्या जिवितांत येता. कित्याक म्हळ्यार वेगवेगळ्या संस्कृती थंय बरसता, वेगवेगळ्या भासा थंय तो बरसता, वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशां मदीं तो बरसता. आनी अशें आसतना आपणाच्या धर्मा विशयांत, हेरांच्या धर्मा विशयांत जाता तितले दुबाव, जायते दुबाव ताच्या जिवितांत उदेतात. एक परिगत ती जाल्यार दुसऱ्या वाटेन आज युवा जण साबार संगतींनी तांकां स्पून फिडींग करनासात. म्हळ्यार तांच्या वशेंत दुसरो कोणगी वाडून आसा आनी तांचें काम फकत जेवचें मात्र म्हणल्या स्थितीर आसात. हे दोनूय संगतींनी युवा जण मुखार वता आसतना एक सवाल तांच्या जिवितांत येवचें, धर्म कित्याक घे म्हणून, धर्माची आज गरज कितें. आयच्या ह्या सामाजीक परिस्थितींत नीज जावन धर्माचो पात्र कितें. प्रत्येक जावन म्हज्या जिवितांत एक युवा जनी सारको म्हज्या जिवितांत धर्म कित्याक जाय, धर्म पाळजेच गे, धर्म नासल्यार म्हाका बरें करून जिवंक जायना गे. ह्या सर्व सवालांक आज जाप सोदूंक हांव प्रयत्न करता. प्रत्येक जावन आज ह्या सर्व सवालांक जापी दिवंक आमच्या मदें आसात. मानादीक बाब पियूस जेम्स डिसोजा, कार्मेलीत फ्राद, सांजोजे कोवेंत, बेकनगट्टे, कार्मेलगुडो हांगासर ते वस्ती करतात. तांकां तुमच्या नांवी मोगाचो स्वागत मागता आनी जाता तितल्या सवालांक जापी तांचे तावन काडूंक प्रयत्न करता. आयची समाज धर्माच्या वा देवाच्या नांवान शिस्ता. धर्मा विशीं कितें उलयल्यार एक ना एक समुदाय साळवता. असल्या अतिरेक नडत्या मदें साबार युवा जण विचारतात, धर्म म्हणलो मनशाक जाय गे, धर्म कितें बरें करता म्हण आमी पाळजे. जायते युवा जण आज सवाल विचारतात, धर्म कित्याक, धर्मांत हांव कितें बरेंपण जालां. म्हज्या अभिप्राया प्रमाणे हें सूख सवाल. खंयचोय धर्म वायट शिकयना, वायट करूंक तुका प्रेरण दिना. जर कोणी एकलो चिंता धर्मांत हांव वायट घडटा, धर्म मुखांतर वायट घडटा, तर तो व्यक्ती ताचो धर्म कितें म्हणून समजूंक ना, ताका समजून मेळोंक ना. एका धर्माची मुळां आनी पाळां कसली म्हणून ताका समजून मेळनासतना आपणाच्या धर्मा विशयी ताका सूख समजणी आसा. त्याच बराबर हेराच्या धर्मा विशयी ती समजून नासतना तो हेराच्या धर्माची टिका करता. त्या देखून प्रमुख विशय म्हज्या धर्मा विशयंत म्हाका कितली समजणी आसा, आनी एकल्याच्या धर्मा विशयंत म्हाका कितली समजणी आसा. जर
म्हाका म्हज्या आनी हेरांच्या धर्मा विशयांत करेक्ट समजोणी आसा, हो धर्म म्हाका बरें करूंक शिकयता, हेरांच्या धर्माक रेस्पेक्ट दिवंक शिकयता आनी ह्या धर्मा मुखांतर जायतें बरेंपण घडटा. त्या देखून गरजेची सांगत धर्म जायगी नाका म्हणून न्हय, बगार धर्माच्या मुळां आनी पाळां विशयांत, धर्माच्या रियल संगती विशयांत, धर्म कितें सांगता कितें शिकयता म्हणली समजून आपणावची गरज आनी ह्या मुखांतर धर्म बरें शिकयता म्हणलें समजोवचें भोव गरजेचें म्हूण म्हजे अभिप्राय. हांव बरें करतां पुरोणें, हातूंत धर्म जायगी म्हळ्यार नैतिकता आनी धर्म हांच्या मदें कितें गांच आसा. हांव बरें करतां तितलें पुरोणें खंडीत. खर एक धर्म इतलें शिकयता, बरें कर वायट करिनाका. हाका म्हणटात नॅचरल लॉ, डू गूड एवॉयड इवल. हें हर एका धर्माचें केंद्र वाक्य, डू गूड एवॉयड इवल. आतां हर एक धर्म कितें बरें करी जाय कितें वायट सांडी जाय म्हणून तपशील रितीन सांगता. आमी हर एकलो जाणां बरें करी जाय वायट सांडी जाय म्हणून, पूण तुका दिसलें बरें आनी एकल्या वायट कोणना, आनी एकल्याचें वायट तुका बरें कोणना, अशें आमची समजोणी तितली पावना खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून निर्धार करूंक. आतां ह्या संगतींत आमकां नैतिकता, मॉरल वॅल्यूज आर टॉट बाय द रिलिजियस प्रिंसिपल्स. धर्माचे नैतिकता दाखल्याक क्रिस्तांव धर्मांत उपादेश आसात. उपादेश आमकां कितें बरें करी जाय कितें वायट करूंक नजो म्हूण तपशील रितीन शिकयतात. तर नैतिकता म्हाका जे म्हज्या प्राथमीक प्रिंसिपलाक आदार जाता. हांवें बरें करी जाय वायट सांडी जाय, हें नॅचरल लॉ तें खरें. हें नॅचरल लॉक सुपर नॅचरल लॉ म्हणजे तुका ह्या धर्माच्या प्रिंसिपला मुखांतर बरें करूंक आनी वायट सोडूंक आदार जाता. त्या देखून हांव बरें करतां ताच्या सांगाता ही नैतिकता तुका नीट वाटेन सारके वाटेन बरें करूंक आनी वायट सांडूंक आदार जाता. निजायकी धर्म म्हळ्यार कितें? आमच्या समाजांत आमच्या देशांत विविध धर्म आसात. हर एक धर्माक ताचीच एक सुरवात आसा. हाका म्हणटा आमी हिस्ट्री ऑफ रिलिजन्स. थोडे पुरातन धर्म, थोडे आधुनीक धर्म, पूण हर एक धर्माक ताच्या फाटल्यान एक चरित्रच आसा. पूण प्राथमीक रितीन धर्म कसो सुरू जाता? मनीस प्रकृतीन जियेत आसतना थोड्यो सक्ती ताका ताचे वयर कंट्रोल करूंक जायना. एकूच त्या संगती वयर तो संबंद दवरता या त्या संगतींत भियान धांवता. ह्यो सक्ती ताच्यो वरणी अदीक बळादीक आसल्यो ताचे वयर तो तसो दबाव घालूंक पळयता. पूण जायते फावटी ताका दबाव घालूंक जायना. तो चिंता ताचे वरणी एक वर्ती सकत आसा आनी ह्या सक्तीक प्राकृतीक रितीन तो देव म्हणून ओपून घेता. हें मनशाचें सैमीक जिवीत. त्या देवाक मेसवंक म्हणजे म्हाका अनवरांतलें राखोंक, म्हज्या साद्या आनी संप्या जिविताक म्हाका वायट घडनासलें जावंक, म्हजे वरवीं वर्ती सकत म्हाका कुमोग करता म्हणून प्राकृतीक रितीन नॅचरल रितीन तो समजता. आनी हाका म्हणटात नैसर्गीक रिलीजन ऑर नॅचरल रिलीजन. पूण आनी एक रितीन आमी म्हणटा रिवील्ड रिलीजन, उगडापणाचो धर्म. दाखल्याक क्रिस्तांव धर्म. क्रिस्तांव धर्मांत देवान कितें उगडापें केलां आनी देव कोण म्हूण आमकां सांगलां म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. आनी देवान उगडापें केल्लें तें सत म्हूण समजोन देव मनशाचें एक संबंद रुपीत करूंक आशेता. ह्या संबंदा मुखार देवा आनी म्हज्या मदलो मोग असो संबंद आमचो धर्म. तर जेजू आयिल्लो ह्या संवसारांत देव असो मोग व्यक्त करूंक,
देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां दिलो, अशें आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. तर नॅचरल नैसर्गिक रिलिजन आनी रिव्हिल्ड रिलिजन, नॅचरल धर्म आणि रिव्हिल्ड उगडापणाचो धर्म, ह्या दोन संगती मध्ये आमी व्यत्यास समजूंक जाय. आणि अशें धर्म तो नॅचरल नैसर्गिक वा उगडापण च्या मुखान जाल्लो हें समजून घेवन ताची परत सांगता हांव, त्या हर एका धर्माची मुळां आनी पाळां समजून घेतल्यार आमकां त्या धर्माची वैशिश्टता समजूंक चड सोंपें जाता. पूण हर एक धर्माचें मूळ इतलेंच, बरें कर वायट करिनाका. आज सबारी वाचन एक कन्क्लुजन घेतात कितें म्हळ्यार ह्युमॅनिटी इज द बेस्ट रिलिजन म्हणून. ह्युमॅनिटी इज द बेस्ट रिलिजन म्हणटा आसतना थंय एक अस्कत काय कितें आसा म्हळ्यार दुसरे सर्व धर्मच न्हय म्हणून पसून उडोवचें तसली एक मनस्थिती आसा. अशें म्हणटा आसतना ह्युमॅनिटी वा मनशापण तें खंय तावन येता. मनीसावन जल्मले तक्षण ताचें तें मनशापण येता गी ना, तर तें मनशापण खंय तावन येता. ह्युमॅनिटी इज द बेस्ट रिलिजन म्हणून आतां जायते तरान आमकां आयकोंक मेळटा. धर्म मनशापण शिकयता म्हणली म्हजी अभिप्राय. कित्याक आमी जल्मात आसतना हात पाय दोळे आमचे मनशाचें रूप घेवन येता, पूण मनशापण आमचें तें कितलें आसा तें जल्मातावन आमचें तें आसा या मागीर तें वाडटा. जायत्या फावटी आमी म्हणटा आमच्या सालत्या उतरांनी, तो पळय वागा बरी करता, तो पळय मांकडां बरी करता. म्हणजे मनशाच्या जिवितांत एका वागाचें स्वरूप, मांकडाचें स्वरूप, सिंहाचें स्वरूप आसता. पूण केदाळा मनीस निजायकी मनशापण आपणायता. हाका हांव एक दाखलो नव्या तेस्तामेंतांत हांव सोदितां. देव मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. तो मनीस कित्याक जालो? पवित्र सभेचे जाणारी सांगतात, गॉड बिकेम मॅन सो दॅट ह्युमन पर्सन मे बी डिवायन. पूण दैवी शास्त्र जें शिकप आमकां अशें शिकयता, देव मनीस जालो आमकां चड आनी चड मनशापणान जियोंक. गॉड बिकेम मॅन सो दॅट ह्युमन पर्सन बी मोर एंड मोर ह्युमन. जेजू इतलो मनशापणान भरलो की ताचे शीस ताच्या मनशापणांत ताचें दैवीकपण तांणी देखलें म्हणून आमी समजता. जेजूच्या मनशापणांत म्हणजे हर एक धर्म आमकां मनशापण शिकयता. तर म्हजें आमी म्हणूंक पळय ह्युमॅनिटी इज द बेस्ट रिलिजन. हर एक धर्म तुका चड आनी चड मनशापणान जियोंक शिकयता, तें खंडीत. तर humanity is the best religion. Humanity is not an alternative for religion. Religion makes you more and more human. If the religion makes you inhuman, it is not religion. Humanity is the fruit of the religion. Humanity by itself is not the religion. कोंकणीन सांगचें तर मनशापण एक धर्म न्हय, मनशापण हर एका धर्माचो प्रतिफळ या फळ. त्या देखून धर्माच्या पालनावर फॉलोइंग ए रिलिजन इफ वी बिकम मोर अँड मोर ह्युमन. आता हर एक लोक क्रिस्तांव ताच्या क्रिस्तांव धर्मा मुखांतर चड आनी चड मनशापण जे येता तो नीज धर्म. त्या देखून आमी आमच्या धर्मा मुखांतर मनशापणान जियोंक शिकचें, चड आनी चड मनशा संबंधान जियोंचें. जितून सांगलें उतरां तीच, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हें मनशापण. मगाच्या युवासनानो हांगासर थोड्यो जापी आमी सोदून काडल्यात. तुमचे थंय आनीकय जायतीं सवालां आसूंक पुरो, दुबाव आसूंक पुरो, कितेंय आसा जाल्यार तुमी आमकां धाडा. तुमची सवालां, तुमचे दुबाव आमचे लागीं विचारा. प्रत्येक जावन तो व्हिडिओ युट्यूबार येता, युट्यूबार तुमी सकयल कमेंट सेक्शनांत तुमकां कितें विचारूंक जाय तें दयेन घाला. आमी साध्य जाल्यार त्या सवालांक जाप दिवंक प्रयत्न करता.
तवळ पर्यंत देव बरें करूं.